मोहन इब्राहिमपूरकर. हांव जेन्ना घरांतून भायर सरलो तेन्ना म्हाका म्हाज्या मनशांनी सांगलें की आग लागली. तेन्ना हांव धांवून येयलो. आग भितरच्यान भर भायर सरता. भर भायर सरतालो ते आमी इतल्यान सगळे जाण थंय लागीं जाले. आमी पंप चालू केलो. पंप चालू करतकूच तेंच्यांनी ती इलेक्ट्रिसिटी ऑफ केली. ऑफ केली म्हणटकूच हेंच्यांनी सगळ्यांनी हातीन पाणी मारलें. आमच्या टाकयेंतले हातीन पाणी मारलें. हातीन पाणी मारून सगळी जेन्ना आग आटोक्यात येयली आनी आग पालावली तेन्ना मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनी मागीर तेंच्यांनी पाणी मारपाक कॉमेस केलें आनी पाणी मारून जाल्या उपरांत उणें उणें 3:39 3:39 मिनटांनी सादारण कंट्रोल जावन आग पावली. ही ह्या हरमळांतली सद्या आतां चालू 2 म्हयन्यांतली दुसरी घटना आसा. हेच्या पयलीं आमदार जीत आरोलकर हेका हरमळांत फायर सर्विसीस सेंटर जाय अशें सांगलेलें आहा. पूण ते कांय हे लक्षच दिना तेतून. ते बेश्टे अशी कितें घटना घडली म्हणून येता पळयता वयता आनी आश्वासन दिता. तेका लागून आमच्या हरमळांत एक फायर सब स्टेशन घालपाचें आनी आमची अडचण दूर करपाची इतली खास विनंती आहा तुमकां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.